नमस्कार. प्रुडंट मिडियाचे खबरां चित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. गोंयांत खणी बंद पडिल्ल्यान भारताचे मिनाचे उत्पादन देंवतलें 18%. गोंयांतल्यान निर्गत सुरू केली ना जाल्यार फुडल्या वर्सा 50% पडटली निर्गत. सरकार बुधवार म्हणल्यार थारायतलो शेक धोरण. पर्यटन मंत्री परोळेकारान केलें स्पश्ट. सीझन फुडें धुकल्लो म्हूण शेक आनी वॉटर स्पोर्ट्स वाल्यांचो मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार मोर्चो. शहा आयोगान मायनिंगांतल्या लोकांक आयकून घेवंक ना. गुगलाचेर बसून मनाक मारता तसो केला अहवाल. भाजपाचो आमदार काब्रालाची प्रुडंटाच्या हेडोना टिका. काब्राल म्हणटा मायनिंगाचेर भाजपाचे आमदार फुटचे ना. देशभर खंय भोंवात फुडल्या वर्सा सावन मोबायलाचेर रोमिंग फ्री. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बलान केली घोशणा. युनिफायड लायसना खातीर 28 सप्टेंबराक मंत्रालय मागयता अर्ज. आनी खेळ मळार फातोड्डेचे नेहरू स्टेडियमाच्या कामा खातीर 3 कंपन्यांची टेंडरां. 45 कोटी मोडून स्टेडियमाची सुदारणा. सरकार लागलो लुसोफोनिया गेम्साचे तयारीक. मात कितल्योश्योच खेळा संघटना अजून सुसेगाद. खबर विस्तारान. गोंयांत मिना खणी बंद पडिल्ल्यान भारताची मिनाची निर्गत 50% देंवतली अशी शॉकात करपी म्हायती आतां उक्ताडार आयल्या. भारताचे मिनाचे उत्पादन हे बंदीक लागून 18% देंवतलें. गोंय आनी कर्नाटक मेळून देशांतले 36% मिनाचे उत्पादन करतात, जाल्यार 65% मिनाची निर्गत करतात. कर्नाटकांतल्यो चडश्यो खणी बंद आशिल्ल्यान हें संकश्ट आनीक वाडलां. फाटल्या आर्थीक वर्सा भारतात 170 मिलियन टन मिनाचे उत्पादन जाल्ले. ते 2011 परस 20% कमी आसले. हे आर्थीक वर्सा ते 60 मिलियन टनाचेर पावपाची शक्यता आसा. गोंयांत खणी बंद पडिल्ल्यान दर्यांतल्यान वचपी मिनाची निर्गत सुमार 30 मिलियन टनांन देंवतली असो अदमास आसा. हे मार्केटांतलो भारताचो भाग 10% देंवतलो अशे आंकडे सांगतात. अदमासा प्रमाण आर्थीक वर्सात 2010 13% वयल्यान तो 2013च्या आर्थीक वर्सा 3%चेर पावंक शकता. ताचे उपरांत कितें जातलें तें गोंयच्या खणीचें कितें जाता ताचेर निंबून आसतलें. जर हे वर्सा रोखड्योच गोंयांतल्यो खणी सुरू जाल्यो नात जाल्यार भारताची मिनाची निर्गत 30 मिलियन टनांनी देंवपाक शकता. गोंय आनी कर्नाटकांत देशांतले 36% मीन तयार जाता जाल्यार 65% मिनाची निर्गत हेर राज्यांतल्यान जाता. भारताचे मिनाचे रिझर्व 7 बिलियन टन आसात अशें धरून चलतात. ओरिसा, कर्नाटक, छत्तीसगड, गोंय आनी झारखंड ही मिनाचे उत्पादन करपी देशांतली सगळ्यांत म्हत्वाची राज्य. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. शहा आयोगान रिपोर्ट करतना मिनेर आनी ह्या धंद्याचेर जगपी लोकांक आयकून घेतिल्लें ना. हॉटेलांत बसून गुगलाचेर आपल्या मनाक मारता तसो अहवाल केला अशी टिका भाजपाचो कुडचडेचो आमदार निलेश काब्रालान केल्या. तो प्रुडंटाच्या हेडोनांत उलयतालो. मायनिंगाच्या प्रस्नाचेर भाजपाचो खंयचोच आमदार फुटचो ना अशें काब्रालान स्पश्ट केलां. मायनिंग केन्ना परत सुरू जातलें हाची ताकाय कल्पना ना. शाह कमिशनान जे कितें आपल्या रिपोर्टा भितर म्हणा ताचे कडेन तुमी सगळे जाण एग्री जाता? ना पळय, शाह कमिशन इज इंडिविजुअल पर्सन. आय डोंट नो एज फार एज माय नॉलेज इज कन्सर्न. If that report had to be done properly, he should have taken the stakeholders also into confidence, given them time to show what is the wrong. तेणे कितें केलां, लॅपटॉप घेतला, हॉटेलान बसला, गुगल मॅपार काडल्या. आय नो ऑफ इन्स्टन्सीस बिकॉज आय मायनिंग कन्वर्सेशन. आय नो, आय हॅव रेड द 2 reports thoroughly. आय हॅव सीन दॅट रिलेटेड टॉपोग्राफी जो दाखयला तितून गुगल मॅपार, इट इज नॉट रिलेटेड टू द मायन्स वॉट इज सायड इन लिटरेचर बरयता, इट इज नॉट मॅचिंग एट ऑल. सो आय फील दॅट ही मॅट बी तरक. आय एम नॉट डाउटिंग मिस्टर शाह. He is a very good gentleman, but what I personally feel that he should have taken confidence of the stakeholders and sorted out the differences and corrected whatever is wrong. रिअलिस्टीक आन्सर सांग, कितलो टायम लागतलो स्टार्ट जावपाक? पळय, आय डोंट नो कित्याक आजुनूय फ्रॉम द स्टेप्स टुडे मायनर्स आर स्टील नॉट स्टार्टेड गिविंग द पेपर्स. क्लियरन्सीस बाय द स्टेट विल बी गिवन अप टू देम. जे लिगल आसा, इलिगल बंद जावपाक जाय. लिगल जे आसा, these clearances will be going to them. And once the clearances go, whether the central government still persists on their EC clearances,
We'll have to see. So as far as the state is concerned, I think within the next 15 to 20 days, all papers once the mine owners give, state will give them permission to start. कितले लोक डिपेंडंट आसतले गोंयाक मायनिंगाचेर? 15 लाख लोकसंख्या. माझे रफ एस्टिमेट कितें? What I feel, 60% of the population is dependent on mining, indirectly or indirectly. खंय तरी जर प्रेशर चड वाडलो जाल्यार मायनिंग बेल्टांतले आमदार फुटपाक शकता. कोण फुटपाथ म्हणल्यार कोण फुटपाथ म्हणल्यार स्वता फुटपाक स्वता न्ही पक्षांतल्यान फुटपाक शकता. लोकांचे मायनिंग बेल्टांतले सगळे आमदार एक कडेन येवन लोकांचे म्हाका खबर ना. निलेश काब्राल जो BJPचो MLA जाल्लो आसा, वेदर द गव्हर्मेंट बाकीचे फुटले कोण फुटले म्हाका खबर ना. निलेश काब्राल हॅज स्टार्टेड हिज कॅरियर इन पॉलिटिक्स विथ BJP, विल एंड हिज कॅरियर इन BJP. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फुटपाचो. एंड आय डोंट थिंक कोणूच फुटतले, बिकॉज दिस इज टू इट इज नॉट ओनली MLA. म्हाका सांग, काँग्रेस गव्हर्मेंट फाल्यां येयलो, दॅट मीन्स दे कॅन स्टार्ट मायनिंग ऑपरेशन. वाय वेन BJP गव्हर्मेंट इज देयर यू कॅनॉट स्टार्ट? ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मीडिया. सरकार शॅक्स धोरण बुधवार म्हणल्यार थारायतलो आनी शुक्रार म्हणल्यार तें जाहीर जातलें अशें पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकारान स्पश्ट केलां. बुधवारा मंत्रिमंडळाचे बसकेंत तें धोरण येतलें. सरकार धोरण थारायना, शेकांक लायसनय दिना आनी पर्यटन सिजन फुडें धुकलता म्हूण शेकवाले आनी वॉटर स्पोर्ट्सवाल्यांनी सोमारा आल्तिनार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार मोर्चो व्हेलो. शेकवाल्यांचे सगळे प्रस्न सुटावे करपाची तरतूद शेक धोरणांत आसतली अशें पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकारान सांगलें. हे जे कितें पॉलिसी आसा, फ्रेमवर्क केल्ली आहा, ही पॉलिसी आमी आमच्या कॅबिनेटाक बसून फायनल करता आनी तांकां आमी उतर दिल्लें आसा की बाय मंडे पॉलिसी डिक्लेअर करून एप्लिकेशनां नव्या सिजनाची शेकाची जावं बाकी सगळी एक्टिविटीज आहा तेजी घेवपाक सुरवात करतली. बाय लेटली शुक्रारा पासून तुका पॉलिसी आहा कितें डिक्लेअर करता. शेक धनी आनी वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर संघटनेच्या सुमार 200 वांगड्यांनी सोमारा मुख्यमंत्र्यांच्या घरार मोर्चो व्हेलो. गोंय सरकारान तयार केल्ल्या शेक धोरणाक ह्या लोकांचो खर विरोध आसा. ह्या धोरणांत सुदारणा जावंक जाय अशें तांचें म्हणणें आसा. 15 ऑक्टोबरा उपरांत शेक चालू करपाच्या सरकारच्या निर्णयाचेर तांणी टिका केली. शेक धनयांचें एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळें आनी निवेदन भेटयलें. आमचे डिमांड आले की आमी शेकाची सायज, दुसरे फीज सायज शेक फीज आनी बेड्स आमी 15 पेरो मागल्या. एश्युरन्स दिला आमकां कोत्ता म्हणून, पूण 15 न्हू कितें जाल्यार एक बरें सोल्युशन काडटा म्हणून सांगला तेणी. आनी दुसरी आमची पालोलें शेकां दिवंक ना, ती आफ्टर नोव्हेंबर स्टडी करून पालोलेंची शेकां आमी स्टडी करून चोयता म्हणून सांगला कितें दिवपाक जाता ती पालोलें. वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटराचेरय नजर दवरपा खातीर गोंय पर्यटन महामंडळान कावंटर पद्दत चालू करपाचें थारायलां. दक्षिण गोंय वॉटर स्पोर्ट्स असोसिएशनान ह्या पद्दतीक विरोध केला. निलेश काब्राल हांव उलयल्ले, तो GTDC डायरेक्टर. तो कितें म्हणटा, आमी आपणांगे मनीस तोतले आनी आमी ताका 5% दिवपाक जाय. आमी म्हणटा आमी ताका तेगे मनीस आमकां कितें जाता, आमकां ऑलरेडी आमगे प्रायस लिस्ट व्हड बोर्ड माताय हेजेर बिचीचेर, आमी बिलींग आहा. सो सगळें आमगे कायद्यान चलता. सो कायद्यान चलता आसतना आतां गव्हर्मेंट म्हणटा आपूण कावंटर घातलो. कोळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन शेक धनयाक तेंको दिला. CM has given assurance that he will go back to the GCZMA to come out with a solution. CM has said all the demands, 90% of the demands will be fulfilled. Shack owners' demands are actually सारखे आहा. इतल्या मजगती शेक धनी वेलफेअर सोसायटीनी सोमारा सकाळी साळगांव गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीच्या ऑफिसाचेर मोर्चो व्हरून तांकां निवेदन भेटयलें. पर्यटन सीझन 15 ऑक्टोबराच्यान सुरू करपाची सुचोवणी ह्या ऑथॉरिटीन केल्या. CRZ म्हणटा की शेकां दिवपाक जायना. आमी कितें म्हणटा, जरी तर तुमकां जर बंद करपाक जाय, इवन हॉटेलां पासून बंद करात. प्रुडंट मिडिया खातीर श्याम सुंदर फट्टे आनी चलचित्र खबराकार दिनेश करपे. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.